आमचे इगोर्जेचे वडील असतात आणि वडील जे कितें थारायतात ते प्रमाणे आमचे चलता आणि वडील जे कितें थारायतात ते एकलो वडील म्हणून थारायना जायते जाणांची ते बसका आसता ती बसका घेवन ताचेर जायती भासाभास केल्ली आसता ताचेर कितें बरें आनी कितें वायट तें इगोर पवीत सभेचे वडील जाणां आसता आनी ते थारायतात तारखेर सुरू जातली आनी व्हडली दोबाजीक परब जानेराचे 16 सुरू जातली ते म्हणसर आई लांबशी तयारी चालू आहा आनी नेटान ती चालू आसा। आयज मीटिंग आसली फादर तेजे बद्दल आयज जी मिटींग आसली ती कशी तयारी चल्ल्या तेचे विशीं चवकशी करपाक कितें फायनल चार्जीस कितें आहा जाल्यार ते सरकारा कडच्यान आदार मेळपा खातीर हे सगळे सरकारी प्रतिनिधी आहा तांचे कडल्यान ही जमात घेतलेली आसा। म्हणटा जे हांगा मीस जाय थिंगा मीस जाय म्हणटात ते सगळे सांकवाळकार न्हय ते बहुत थोडे सांकवाळकार तूं तर सारकें हें करूंक कळशी जाल्यार फिरगोजकार पासून ते पॅरिशनर्स पळय म्हणटात ते नॉट इवन हाफ ऑफ द पॅरिशनर्स ऑफ सांकवाळ। हांव पॅरिश प्रेसिडेंटाचो सो हांव जाणा सो सगळे सांकवाळकारांच्या नांवान हें करप हें सारकें ना। आयज जायते दुसरे सांकवाळकार आसा जे दुखवलेले आसात जेन्ना आख्खे सांकवाळेच्या नांवान हें करतात तेन्ना तांचे कोण हें बाजू घेना आनी अदीक करून तुमी मिडिया म्हणटा ती तांचे वयर कोणूच हें करिना। आतां फाटल्या वर्सां सावन ही मिडिया अशी व्हिडिओ घालीत आसा पूण दुसरी बाजू आसा ताची हें घेयच ना दुसरो लोक कितें म्हणटा ताचें मन घेयच ना। अर्दो लोक आसा दुसरो जो आमी कितें कोत्ता तें मानून घेतात देखूनच तुमचे लागीं मागता जे मिडिया मॅन आसा तांचे लागीं सारकें आहा तें पोरजे मुखार दवरात सगळे सांकवाळकारांचें मन न्हय हें बहुत थोडे सांकवाळकारांचें। 16 तारखेक तांचे फेस्त 7 तारखेच्यान तांची नोवेना सुरू तेन्ना रस्तो हो बंद जावंक जायना लोकांक खूब त्रास जातलो आनी गोंयचो तो एकूच सांत सगळे गोंयचे वाठारांतले लोक हांगा येवपाचे आहा हें चिंतून सरकारान ते 16 तारखेच्या मागीर कितें तो विचार करूंक जाय हो आमी एक पॉयंट कन्सिडर करतले फाल्यां मिटिंगेन जेन्ना हांव बाब सुदीन ढवळकाराक मेळटलो। जोझफ वाज म्हणटा तो गोंयचो एकूच सांत ताजी नोवेना जाता 7 तारखेच्यान आनी मागीर तांचें फेस्त आहा हें फेस्त गेल्या वर्साच्यान ते हांगा करूंक लागल्या सरकारान गेल्या वर्साय बी तांकां जो कितें लास्ट मिनीट आदार दिवंक जातालो तो दिल्लो आहा। आमकां गोंयचो एक सांत म्हणटकर सरकाराचें कर्तव्य जाता की ताजी कदर करप आनी बरे भशेन हें तांचें ऑर्गनायजेशन जावपाक आदार करप ताजे खातीर हांव आयलां कित्याक हांव आर्कायव मिनिस्टर दीस इज अ आर्कायवल मॉन्युमेंट आनी ताजें कन्जर्वेशन प्रिजर्वेशन कशें जाता तें पळोवपाक हांव आयिल्लो आहा। ताजे बरोबर अदर थिंग्स वीच आर रिलेटेड टू द ऑर्गनायजेशन ऑफ द फिस्ट दोज ऑल्सो वी हॅव गॉन इन टू रिव्यू मिटींग अशी केल्ली आहा म्हणून हांवें कन्सर्न ऑफिसरांक गव्हर्मेंट ऑफिसरांक आपयलेलें की मीस त्या सायडीन करचें आनी हांगा एक करचें एक थंय शेअर करचें हें इंटरनल इगर्जेचो इशू आनी इगर्जेक हायरकी आहा आनी आर्क बिशप म्हणटा तो इगर्जेचो फायनल ऑथॉरिटी आहा तो जें डिसिजन घेता तातूंत सरकारान हस्तक्षेप घेवंक जायना। खंयच्याच धार्मीक संस्थेक एक हायरकी आसता एक कायदे आसता तातूंत आमी घुसपूंक जायना थंय भितर सरकार इज नो रिजन टू इंटरफियर म्हज्या मनान ते गेल्या वर्सा आयिल्ले पूण आमी तातूंत पडूंक शकना इगर्ज जें डिसायड करता तें तांचे खातीर फायनल आसतलें आनी सरकारान तो कदर करची पडटली थंय आमी आमची लोकशाय आनी हो कायदो आनी हें म्हूण सांगूंक शकना दुसऱ्याय धर्मान आमी पडना ते भशेन क्रिस्तांव धर्माच्या भितर आमी पडूंक शकना फायनल तांचें डिसिजन जें बिशप घेता तें डिसिजन तांचे खातीर सगळ्यां खातीर लागू आसता सरकार तें डिसिजन फायनल म्हणून मानता। आतां हें तूं म्हणटलो लोकशायेन हें बसता हांगाच्या लोकांक तें आवडना आसत आनी कितें आसत बट गव्हर्मेंट हॅज टू गो वीथ द रिकॉग्नायज्ड इन्स्टिट्यूशन चर्च इज द इन्स्टिट्यूशन दॅट वी रिकॉग्नायज एंड वी हॅव टू गो वीथ देम द वे दे डिसायड खंयच्या मिटींग करपाचें हांगा फेस्त जावपाचें आहा मरे आसली कसली मिटींग आर्किओलॉजिकल तेचेर सायटीर कांय करूंक जायना म्हणटा आर्किओलॉजीन कितें करूंक जाय तें आर्किओलॉजी डायरेक्टर करतली आमी हांगा कॉम्युनल कसलेंच कोफुजांव करूंक दिवचे ना हो सरकार सारको क्लियर आहा आमी हो गोंयकारपणाचो सरकार म्हणटात धार्मीक एकता राखून दवरूंक जाय कोण जे घुसपून अशें मदीं प्रॉब्लेम करूंक सोदता तांकां आमी वील कम डावन हेविली ऑन देम हें पयलींच तकलेन दवरचें।